ही एक आदल्या काळाची काणी. एक राजा आसलो आनी एक दीस तो आपले मंत्री आनी हेर मनशां सांगाता असो गांवांत भोंवतालो. तेन्ना ताका एक कडेन वाटेर एका दुबळ्या मनशाचें घर आसा आनी थंय एकलो तो मनीस आसा. तो बरो खुशाल दिसता, आपल्या कुटुंबा सांगाता, हांसता, उलयता आनी अशें. तेन्ना रायान आपल्या मंत्रीक विचारलें, वो इतलो दुबळो कसो दिसता, इतलो तो खुशाल कसो, हाचें कारण कितें? तेन्ना मंत्री ताका म्हणटा, रायानो, तो 90 आनी 9 आंतलो न्हय. राजा म्हणटा, 90 आनी 9 आंतलो न्हय म्हणल्यार कितें? हां, तें तुमकां समजतालें. आतां आमी हांगा तुमच्या राजवाड्याक वचुया म्हणटा. रावळेराक पावले. परत्यान रायान ताका विचारलें, तुवें म्हणलें न्ही म्हाका वाटेर, हें म्हाका मागीर कळटलें. आतां सांग पळया. ना, तुमी पयलें म्हाका 90 आनी 9 भांगाराची नाणी दियात आनी मागीर तुमकां कळटा. बरें, राजान ताका 90 आनी 9 भांगाराची नाणी दिली आनी ती एका पोतयेंत घाली आनी राती अशें वचून त्या दुबळ्या मनशाच्या घरा कडेन दवरली. सकाळीं हो दुबळो मनीस उठता, कित्याक तो शेतकार. सो भायल्यान पळयतना एक पोती दिसता. अरे, ही पोती खंयची आयली? फार पळयला, जड. उक्तीकन पळयता, जालें विजमीत, भांगाराची नाणी. इतली नाणी खंय तावन आयली काय? भितर वेता आनी मेस्ता. 90 आनी 9. हय, चुकलें, म्हजें गणीत चुकलें. परत्यान मेस्ता. 90 आनी 9. चे, कितें तरी जालें म्हजें. परत्यान मेस्ता. 90 आनी 9. ताणें मेस्ताना ताची घरकान्न आयली आनी तिणें पळयलें. तो म्हणटा, हे पळय, इतली आमकां नाणी मेळ्ळी, पूण तातूंत 90 आनी 9 आसा. ना, सारकें ना. तूं मेज, ती मेस्ता. 90 आनी 9. अरे, ताचो पूत येता, तो पळयता. पूत म्हणटा, हांव मेस्ता. तो पूत मेस्ता. 90 आनी 9. छे, वो शेतकार दुखी जालो. 100 नाणी पूण आसूंक जाय आसली, आतां 90 आनी 9 जाली. जावं दी, 90 आनी 9 आसा न्ही, आतां म्हाका 100 नाणी करूंक जाय. देखून तो दीस रात ताचें ध्यान आनी मन सगळें आतां जोडूंक जाय. पयशे जोडूंक जाय आनी एक भांगाराचें नाणें हाडूंक जाय. आवडटा, करता, तें करता, हें करता, पूण ताच्यान आनी एक भांगाराचें नाणें हाडची तितली ताकत ताच्या कडेन ना. तो दुखी जिवितांत. राजा आनी मंत्री अनेक फावटी त्याच वाठारांतल्यान वेतात. म्हळ्यार मंत्रीच ताका राजाक सांगता, तूं ये आतां पळय. आतां हे फावटी राजा पळयता, हो मनीस एकदम दुखी जावन बसला घरा भायर. तर राजा मंत्र्याक विचारता, आदल्या फावटी हो मनीस कितलो खुशाल आसलो आनी मागीर तुवें म्हाका म्हणलें तो 90 आनी 9 आंतलो न्हय, तर आतां तो दुखी कित्याक? राजा, तो आतां 90 आनी 9 तांतलो जाला. आनी मागीर मंत्री म्हणटा, हांवें तुमच्या कडेन 90 आनी 9 नाणी घेतली न्ही, आतां ह्या मनशाचें कितें जालें जाणा तुमी? तो 100 करूंक वावुरतालो. ताच्या मदेगांत एक दीस ताच्या घरकान्नीन 2 नाणीं काडलीं आनी आपणाक जाय जाल्ल्यो वस्तू हाडल्यो. पुतान एक 2 नाणीं काडलीं. 4 नाणीं गेलीं. उरलीं कितलीं? 90 आनी 5. वो आतां दुखी जाला, कित्याक आपली आसली नाणी आतां अशी घरची मनशां एक खर्च करून बसतात आनी आपणाक ती 100 करूंक जायना. देखून तो जिवितांत दुखी. तो दुखी कित्याक जालो? आशा. जेन्ना मनशाच्या जिवितांत आशा वाडत वता तेन्ना कितें जाता? निराशा येता. आशा बरी, जिवितांत आशा आसूंक जाय. हांवें जिवितांत वयर सरूंक जाय, बरें शिकूंक जाय, बरो मनीस जावंक जाय, 4 पयशे जोडूंक जाय, ती आशा बरी. पूण चड आशा जातच
मनशाच्या जिवितांत निराशा येता आनी मुखार वेतच तो मनीस निराशेन बुडता आनी ताची दुर्दशा म्हळ्यार वायट दशा जाता, ताचें जिवीतच पाड जाता. देखून देवान आमकां पळय कितें दिलां तातूंत आमी खुशाल रावया. देवान म्हाका कितली देणी दिल्यांत? 2 दिल्यांत वा 3 दिल्यांत, आनी म्हज्या शेजाऱ्या कडेन 5 दिलां जातीत. ताका 5 दिलां, म्हजे कडेन 3च आसात, म्हाका आनी 2 देणी जाय म्हूण नाका, गरज ना. देवान दिल्ली देणी तातूंत आमी खुशाल रावूंक जाय. आनी एकट्याक चड दिलां जाल्यार आमी ताचो मोसर करची गरज ना. आमी खुशाल जावया, देवाक अर्गां दिवया. म्हाका दिल्ल्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवया, दुसऱ्यांक दिल्ल्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. आमी खुशाल रावया, हेरांक खुशाल दवरया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.